हो मॅडम. हे काय रे सोमा, काही क्लीन आणि काही करू नाही बरे कर सोमा बस रे. आणि ऐक आता बाहेर बसून येता कोणाच्या कॉलनी आईला रे अहो शॉपिंग गेला आम सांग. तुझ्या घरची मस्त कष्ट जात मॅडम. तंग पोटा खाऊन की काही ना मुझे संभाल एक टाइम मार दिया मैडम. संभाल एक टाइम मार दिया. 2 महिने से संभाळी तुम्ही देऊ ना मॅडम. मॅडम आणि संभाळीला चढ करा मॅडम. प्लीज प्लीज मॅडम प्लीज. मस्त कष्ट जात माझ्या घरचे मस्त कष्ट जात मॅडम. किती सांभाळाविषयी तर मका माझ्या गोवाकडे नाही सर्ज बट्टा उठला बसला का सांभाळ सांभाळ म्हणता येणार रे. पहिले घरचे काम समकन करू शिक. उठला बसला सांभाळ सांभाळ म्हणताय. आणि ऐक आता इल्लेला रे मुझं पूत येऊन पोरो ट्युशन आता आवनु ताका दूध येऊन करून दी. आणि अवे आता लेट जाताले ताका मागे ननवनो दूध देऊन नी दे. कळलं ना कराकडे सांभाळ वेता आता. जायत मॅडम. कसं साहेब हांव फर्स्ट क्लास. वय साहेब शेजाऱ्यांचे कंडा पटे पात्रे तांचो तो एक जागो कसोय म्हण करून भितर गलीचे वय तांची सुनी मजना केदार आपल्याला आमच्याच घरा बगल्यान येवन पडटा. वय तेंपर आसून दी आमी आज पार्टी करया गे. वय फाल्यां तान करज म्हणे. वय हांव करज मात पियाना. वय वय ना म्हजी बायल ना ती भायर गेल्या. वय आत्तां काम असो म्हूण आलो कारण शॉपिंग येता म्हूण गेल्या म्हणून. वय वय कितें तुजी बायल तूं कामोरी करना जाल्यार सोन्ना गे. आमगे रे कामोरी नासतना काय कितलो टायम जालो सायबा. वय 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 सदां येंत आजकाल टीव्हीर हे प्रोग्राम आसा ते प्रोग्राम आसा आनी सई रांगा थंय म्हणून तेंत आमोरीत ना. वय वय फाल्यां तान करज मेळता न्ही करज मात एक बरी आमोरी करी जेवण आसा. वय आज एक कशें म्हण करणे. वय तुवें मागीर फाल्यां तान कर आमोरी. वय 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 उरलें क्या पयलां. वय वय आतां भायर सरचें. वय ये तशें थंय मेळया भितर बारान जायते. ओके ओके सोमा बाय. जाय जाय बाय बाय. धनिया मुझे संभाल एक टाइम मार दिया धनिया. टाइम मार दिया धनिया. हांव तुमच्या घरचे पुरं काम करताना धनिया पुरं काम करताना तुमच्या भुरग्यांक पळयताना धनिया. मागीर कित्याक तुमी म्हज्या सांबाळटाय मार दिनात धनिया. कित्याक सांबाळटाय मार दिनात. आनी म्हजो सांबाळिल्लो चड करा धनिया. सांबाळिल्लो चड करा धनिया. सांबाळिल्लो चड करा. कित्याक सांबाळ चड करचें काम केल्यार कितें जालें. तुका इथं पोटा घालनात गे. आनी आपले सांबाळा विशयी उलयशी जाल्यार कळत खबर. वचतें गड्ड्यान वता घाल वचो. अशें आसता थोड्या वर्सां उपरांत विलपिसो धनी शेजाराचो जागो भितर घालच्या इराद्यान शेजारीक मारून आज जेलांत आसा. आनी ताची बायल भीक मागोवन पुताक पोसतेत आसा. आनी पूत शिकोवन व्हड जाल्यारी पिवन पाड सवयांक बली जाला. आनी आपल्या आवयन कितें सांगल्यारी आयकना. आनी हांचे सगळ्यांचें समाधान पाड जालां. आनी विलपीक ताचो फ्रेंड विजा दिवन घालपाक आपूण व्हरून एका हॉटेलांत काम दिवयता. आनी विलपी कश्ट कान काम करतेत आसा. आनी ताच्या घरचीं कुशेन आसात. ह्या व्हिडियोचो उद्देश कितें गे म्हळ्यार मोगाच्यानो आजकाल आमी अरी एकल्याच्या तोंडांत आयकून उतरां कितें गे म्हळ्यार समाधान ना म्हूण. हाका कारण कितें. हाका कारण कितें गे म्हळ्यार आजकाल आमकां टीव्ही इंटरनेटा पार्ट्यो गम्मात्यो हें पुरा करूंक टायम आसा. कुटुंबाच्या सांगाता एक मागणें करूंक आमकां टायम ना. आनी थोडे आमी आसा खरज वेळार मास मासली आमाल पियोन सोडता हांव.
जाल्यार आमचो राग मोसोर हागे जिद्द हे पुरो आमी सोडिना आनी दुसऱ्याचो जागो आमी मोसरान भितर घालता एकामेकाक आमी बक्षिना तर आमी एक क्रिस्तांव जिणी जीवन कितें फायदो. तितलेंच न्हय, आमी इगर्जी बागला वेतना उडास दुरीचे जायलो विशय कितें गे म्हळ्यार आमी इगर्जी बागलाक मागोवंक वेता फॅशन शो करूंक न्हय. आनी आमी थोड्यांनी सांगचें आयकलां म्हजो पूत पाड जाला, म्हजें धूव पाड जाला, तें आमी सांगलें आयकनात. हाका कारण कितें? हाका कारण कितें गे म्हळ्यार आमी आमच्या भुरग्यांक देवबिरांत कितें म्हूण शिकोवना. भुरग्यांक आमी आमच्या कामाच्या मनशाच्या हातान घे या बेबी सिटिंगान दिवन घे व्हड केलां. तांकां आवय बापायचो मोग मेळ्ळो ना. पयलींच्या काळार कश्ट कान काम करतले, वानांनी वाडटले. आजकाल ग्रांडरां आनी आमच्या हर एक काम मिशिनां करतात आसात आनी आमकां कश्ट काडूंक नाका. आमी आलसी जाल्या, हाज्या वरवीं आमची पिडा सिडाय सोडल्या. तितलेंच न्हय, आमी आमच्या कामाच्या मनशांक मस्त कश्ट दिता. तांकां सांबाळ दिवच्या वेळार आमी सांगचें आसा आमकां आमच्या घरच्या वडिलां कडेन या घोवा कडेन या बायले कडेन सरचें पडटा म्हूण. तर आमी कितले जण शॉपिंगा फॅशना आमाल पिवन सेवतना या पार्टी गमात्यो करतना आमी कितले जण आमच्या घरच्या वडिलां कडेन या घोवा कडेन या बायले कडेन आमी सरता. आनी आमी थोड्यांनी गलपागारां पळयतस चिंचे आसा ताजे कडेन जाय तितलो आस्त बोदीक दुडू आसा म्हणून आनी हांवें एपडी गलपाक वचचें म्हणून. जाल्यार गलपा गेल्ल्या गुत्तू गलपाचे कश्ट कितें म्हणून आपल्या कुटां पोसच्या खातीर एक सुको खुबूस खावन कितलेशे जण आपले दीस काडतात आसात. आनी आमी भायर गांवांतल्यान कोणी येवन जाल्यार ताजे कडेन सांगचें आसा म्हाका हें हाड, म्हाका तें हाड, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय म्हणून. आमी कोणेय म्हणी तांचे कडेन विचारलें आसा गे तुका गलपान कितले कश्ट आसात, तूं गलपान कितले कश्ट काडून तुजें काम करतात आसाय म्हणून.